प्रितीच्या बाबडीन तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 20वी चीट 24 ते 29 पर्यंत 24 to 29. आनी आयज आमी परब करता सांत तोमासाची. आनी आमी जाणो की सांत तोमास जेजूचो एक शीस आसलो बारावांतलो आनी तो आमच्या देशान इंडियेक पासून पावलो म्हणून आमी वाचून पळयलां. आनी बाब भयणीनो, आयज कितें जाता, आयच्या शिवर्तमान जेन्ना आमी सांत तोमासाचें फेस्त करता तर आमी कितें आयकता. जेन्ना जेजूस मरण पोनोत जेवन जालो त्या दिसा जेन्ना तो सगल्या शिसांक मेवता त्या दिसा तोमास तांचे बरी शिसां बरी नासलो. म्हणटच जेन्ना शिसान जेजूक दुसऱ्या शिसान तोमासाक सांगलें की ताणें जेजूक पळयला म्हणून, तोमास कितें म्हणूंक लागलो, हांव तुमी कितें सांगतात तें सत मानचो ना. कित्याक म्हजो संबंद जेजूशी इतलो गोठ हा. हांव जेजूक वखोतां आनी जेजू म्हाका येवन मेवतलो. म्हाका हा कितें म्हणटात तें म्हाका डिझायर हा. ओ म्हणटात ते भशेन म्हाका एक खोशी आसा की जेजूक पोनोत जेवन जाल्लो पळयलो. आनी कितें जाता, 7 दीस जाल्या उपरांत जेजू परतून तांकां मेवता. शीस सगळे एका बरोबर आसता आनी त्या दिसा तोमास बी आसता तांचे बरोबर. आनी तेन्ना कितें जाता, जेजू येता आनी तोमासाक सांगता, तोमास कसलोच दुबाव धरी नाका, हांव पोनोत जेवन जालां. आनी ताका कितें सांगता, जेजू ताका म्हणटा, म्हाका पळयलो म्हणून तुवें भावार्थ दवरलाय. पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनी भाव भयणीनो, आमी जावन आसा सुभागी. कित्याक जेन्ना आमी ह्या दिसांनी जेजूक पळयना, जशें शिसांनी जेजूक पळयलो तशें आमी जेजूक पळो नाय, पूण आमी जाणो की जेजू मेलो, पोनोत जेवन जालो आनी आतां तो बापाच्या उजव्याक बसला. आनी भाव भयणीनो, ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, जें जेजून आपल्या तोमासाक सांगलें तें आमकांय तो म्हणटा. तो कितें म्हणटा, तुमी खरेंच सुभागी. कित्याक पळय नासतना तुमी भावार्थ दवरतात. भाव भयणीनो, तोमासान भावार्थ केन्ना दवरलो, जेन्ना ताणें जेजूक पळयलो ना. तो जाणो आहलो, तो ताजो संबंद जेजूशी इतलो गोठ आहलो. तो कितें म्हणटा, जेन्ना शिसान सांगलें तांकां की जेजू खरेंच पोनोत जेवन जाला, ताजो संबंद जेजूशी इतलो गोठ आहलो की तो जाणो आहलो की जेजू पोनोत जेवन जावन ताज्या कडेन येतलोच म्हणून. इतलो ताजो भावार्थ आहलो. केन्ना आमी म्हणटा तोमासाचें नांव आयकोन सगलो लोक म्हणटा तो दुबावकार, तो दुबावतालो न्हय. खरेंच म्हणल्यार तोमास जेजू जेन्ना जेजूची मिनिस्ट्री आहली, जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट करतालो मरच्या पयलीं, ताणें एक पाटी सगल्या शिसांक म्हणलें, आमी वसया ताजे बरोबर आनी ताजे बरोबर आमी मरया. खंयसर आमी आयकता जुवाचे 11वे चिटीन 16वी वड. तेन्ना कितें जालें, लोक जेजूचेर इतलो आड येयल्लो आनी दुसरे शीस जेजू बरी वचपाक मातशे भियेताले. पूण थोमास म्हणून लागलो सगळे शिसांक, आमी जेजू बरी या आनी ताजी बरी आमी मरोया. इतलो मोग आहलो थोमासाक जेजूचो की तो जेजू पासत मरपाक पासून तयार आहलो. आनी खरेंच जेन्ना जेजू पोनोत जेवन स्वर्गार गेलो, थोमास आमचे इंडियेक पावलो आनी देवाचें उतर परगट कोत्ता तो ताजो जीव काडलो हांगा इंडियेक. आनी तो एके भाशेन देवाचो मोग इतलो कोत्तालो तो ताणें दाखयलो आपले जीव दिवन. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज ह्या फेस्ता दिसा तोमासाच्या परबे दिसा आमी तोमासा वयर नियाळ करता, आमच्यान कितें शिको येता तोमासाचें. तोमास जावन आसलो इतलो गोठ आपल्या भावार्थान जेजूशी की तो जेजू पासत जेजूच्या उतरा पासत आपलो ताणें जीव दिलो. भाव भयणीनो, आमकां जीव दिवपाची गरज ना.
आमकां खुर्सार वचपाची गरज ना. जेजू आमचे पासत खुर्सार गेलो, पूण फकत आमी तें देवाचें उतर आमकांच आमचेंच मरण करपाक, म्हणजे कितें, डायंग टू सेल्फ, तेन्नाच की आमी देवाचें उतर परगट करूंक पावतले, आनी तें पाळूंक आमी पावतले, आनी खरेंच आमी जेजूक ह्या संवसारान दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. आयज एक खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, आनी हें उतर देवाचें पाळपाक, भावार्थान चलपाक आमी थाराया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरें फेस्ता दिसा हांव तुमकां बोश फेस्टस म्हणटा, आनी परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव हाजीर जातलो. गॉड ब्लेस यू.